नमस्कार, माझे नाव लाडू परवार. गोयचे नामनेचे लोककलाकार म्हणून म्हाका वळखतात. हांवें राज्य, राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार कार्यावळी सादर केल्यात. तशेंच कांय पुरस्कारूय फावो जाल्ले आसा. आयज आमचें गोंय आख्ख्या संवसाराक नामना जोडूंक पावल्लें आसा आनी आमच्या ह्या गोंयान अशे पवित्र भुंयेन आमकां लोकवेदाचे कांय प्रकार मेळटात. लोकगितां, लोकसंगीत, लोकनाच, लोकखेळ, लोकनाट्य आनी लोकसाहित्य. ते लोकसाहित्यान मेळपी आमकां म्हणी, उखाणे, उमाणे, पारखाणे हे साहित्य आमकां मेळटा. आमचे जाणटे त्या वेळार शिकिल्ले नाशिल्ले. आमच्या जाणटेल्यांनी, आमच्या पुर्वजांनी त्या वेळार खुटी मारून मोठी जुळून आमचे लोकसंस्कृतायेन येवपी पारखाणे म्हळ्यार उमाणे हे दायज तेंच्यांनी राखून दवरले आनी ते दायज आयज राखून दवरपाचें काम चिखले बायो-क्रुसेडर म्हळ्यार त्या संस्था आसा, बरी संस्था आसा. त्या संस्थेचे सगळे पदाधिकारी वांगडी आसा. तितूंतले लोककलेचे अभ्यासक हुमानिस्ट सिरिल फर्नांडीस हांणी हें कार्य हें जपून दवरपाचें काम तेणी केल्लें आसा. इतलेंच नासता, तांणी कमीचे 200 वयर पारखणे कलेक्शन केल्ले, एकठांय केल्लेली आसा. म्हाका दिसता जशें हांवें पुस्तकां बरयलां, म्हाजी पुस्तकां प्रकाशीत जालां, गोंयच्यो पारंपारीक फुगड्यो, धालो, होबयो, तशेंच त्या पारखण्याचें पुस्तक प्रकाशीत जावचें. गोवा कोंकणी अकादमी आसा, कोंकणी भाशा मंडळ आसा, कला आनी सांस्कृतीक संचालनालय आसा. त्यांच्या जोड पावलां तेणी तें पुस्तक हाडचें रुपान, जेणे करून 5वी ते 10वी, 10वी ते 15वी म्हळ्यार ग्रॅज्युएशन, MA, BEd तांकां रेफरन्साक तें पुस्तक जावचें अशें म्हाका दिसता. हो वावर सादो न्हय, हो व्हड वावर आसा आनी तेणी जें कितें कार्य केलां त्या कार्याची दखल घेवपाची आमी सगळ्या गोंयकारांनी, तशेंच लोककलाकारांनी, शिक्षकांनी तेजो लाभ घेवचो असो म्हाका दिसता. अशे तरेन जो तो वावर करता, जो दायज करता तेन्ना आमी सगळ्यांनी ताका सहकार्य करपाचें आसा. ही बऱ्यांतली बरी गजाल आसा. हांव तेजें अभिनंदन करतां आनी हांव म्हजें आतां पारखाणे घालतां. आतां म्हाजे पारखाणे आयकात. कायतान सैतान भेणयेचें पान, कायतान सैतान भेणयेचें पान, त्याच्या कोणशाक बसला मुसलमान. परत एकदां सांगता. कायतान सैतान भेणयेचें पान, कायतान सैतान भेणयेचें पान, त्याच्या कोणशाक बसला मुसलमान. कितें तें सांगा. देव बरें.